नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. उत्तराखंडातल्या पिथौरागड हांगा प्रधानमंत्र्यांनी 4,200 कोटी रुपयाच्या येवजण्यांचो बसयलो बुनियादी फातर. आदी कैलाश तशेंच पार्वती कुंड श्रद्धास्थानाचे घेतले दर्शन. भारत आपल्या तरणाट्यांक शिक्षण आणि कुशळटाये वरवीं नव्या संधीचो लाभ घेवपाक करता तयार. कौशल दिशान सुवाळ्यात आभासी प्रणाली वरवीं प्रधानमंत्री उलयले. इस्रायलांतल्यान भारतीयांक परत हाडपा खातीर एक चार्टर फ्लायट आयज राती पावतले तेल अवीव. विदेश वेव्हार मंत्रालयाची इस्रायलांतल्या भारतीयांक दुतावासाक नोंदणी करपाचो मारलो उलो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यांनी कांपा स्पोर्ट्स विलेज आणि हेर साधन सुविधांची केली पळोवणी. 15 ऑक्टोबर मेरेन तयारी पुराय जावपाची उक्तायली आस्त. वीज खात्याच्या येणावळीन 20% वाड. वीज दर वाडयनासतना फकत वसुली वरवीं वाड जाल्ल्याची वीज मंत्र्यांचो दावो. आता पळया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपल्या एका दिसाच्या उत्तराखंड भेटेर पिथौरागड हांगा पावले. पावतकच सकाळी पयलीं तांणी पिथौरागड जिल्ल्यांतल्या पार्वती कुंड ह्या श्रद्धास्थानाक भेट दिवन प्रार्थना केली. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी गुंजी गावाक भेट दिवन थंयच्या थळाव्या बरोबर चर्चा केली आणि एका कला प्रदर्शनात थळाव्या उत्पन्नांची पळोवणी केली. प्रधानमंत्र्यांनी सैन्यदळ, ITBP आणि BRO अधिकाऱ्यां वांगडा गुंजी हांगा चर्चा केली. उपरांत तांणी अल्मोरा जिल्ल्यांतल्या जागेश्वर धाम देवळाक भेट दिवन प्रार्थना केली. आपल्या ह्या भेटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागड हांगा आयोजित एका भौशीक सभेन वांटो घेता. आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है. अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. या वेळार 23 उदरगत प्रकल्पांचे बुनियादी फातर बसयले. 4,200 कोटी रुपया खर्चून या वाठारांत साधन सुविधा, शिक्षण, भलायकी, वीज, पिवपाचें उदक, खेळ, पर्यटन सारकिल्ल्या मळार उदरगतीच्या प्रकल्पांक चालना मेळटली. उपरांत भेटे विशीं थळाव्यांनी खोस उक्तायली आणि ह्या वाठारांतल्या उदरगती विशीं प्रधानमंत्र्यांकडल्यान अपेक्षा वाढल्यात अशी आस्त उक्तायली. हम लोगों ने सामने से उनको देखा. जिस दिन हमें खबर मिली कि वो हमारे आदि कैलाश में आ रहे हैं, उस दिन से हमारा उत्साह पूरे क्षेत्र में बना हुआ था. तो आज मौका मिला उनके साथ बाजा बजाने का. हमारा जो ट्रेडिशनल बाजा है और जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के रंग जनजाति के प्रति जो अपना स्नेह प्यार जताया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. उनका यहाँ आना ही हमारे लिए विकास की राह खुलती है और आगे भी खुलेंगी. आज हमारे जो हमारा पारंपरिक जो म्यूजियम है उस पर आए और हमारे ट्रेडिशनल चीज़ को उनको उन्होंने देखा और हमने एक यहाँ का जो पवित्र चांदी का प्याला उसको भी उनको भेंट किया, जो शुद्धता और सभ्यता का प्रतीक था. यह हमको अवसर मिला, उसके लिए हम बहुत खुशी हैं. हम सीमांत के सभी क्षेत्रवासी हमारे माननीय मोदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इस आदि कैलाश के पावन धरती पर आए. मोदी जी यहाँ पर आए, हमने साक्षात्कार उनको देखा है, तो यह हमारे एक सौभाग्य की बात है. मोदी जी के आने मात्र से ही हमारे क्षेत्र में विकास होगा और जनता में खुशी आएगी, यह महादेव से कामना करते हैं. भारत आपल्या तरणाट्यांक शिक्षण आणि कुशळटाये वरवीं नव्या संधीचो लाभ घेवपाक तयार करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. कौशल दीक्षांत सुवाळ्यान आभासी प्रणाली वरवीं संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकार व्हडा प्रमाणात नवी वैजकीय महाविद्यालयां, IIT, IIM सारकिल्ल्यो कुशळटाय उदरगत संस्था स्थापन करून नोकऱ्यो दिवपी पारंपारीक क्षेत्राकूय घटमूट करपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें.
या दीक्षांत सुवाळ्यान सुमार 10,60,000 तरणाट्यांक प्रमाणपत्रां मेळ्ळ्यात. ह्या कौशल दीक्षांत सुवाळ्यान प्रतिष्ठीत कुशळटाय विकास संस्थांच्या विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ग्राउंड लेवल पर युवा साथियों को बहुत शक्ति भी दी है. इस योजना के तहत अभी तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है. अब तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास ही नए कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं. इससे इंडस्ट्री अपनी जरूरतें स्किल डेवलपमेंट संस्थानों के साथ शेयर कर पाएंगे और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज रेसी जिल्ल्यांतल्या माता वैष्णोदेवी भवनात 2 म्हत्वाचे आनी प्रतिश्ठीत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांणी स्कायवॉक तशेंच नव्यान बांदिल्ल्या पार्वती भवनाचें उक्तावण केलें. स्कायवॉकाक लागून भाविकांक दर्शन घेवपाक येवप वचप सोंपें जातलें. तशेंच पार्वती भवनात 1,500 लॉकरांची तरतूद केल्या. ताका लागून 10 ते 15,000 भाविकांक आपले सामान दवरपाची वेवस्था जातली. फाल्यां नवी दिल्लीत 9वी G20 संसदीय सभापती शिखर परिशद म्हळ्यार P20 ची सुरवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जातली. ह्या शिखर परिशदेच्या फाटभुंयेर आयज यशोभूमी ह्या P20 परिशदेच्या आयोजन स्थळार पार्लिमेंटरी फोरम ऑन लायफ ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी मिशन लायफ हो पर्यावरण संरक्षणाचे दिकेन एक व्यापक मार्ग आसा अशें सांगलें. भारतीय संस्कृतायेन पर्यावरणाक मनशाच्या जिणेचो एक अभिन्न भाग मानला अशें सांगलें. पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल का विचार विश्व के समक्ष रखा. मिशन लाइफ स्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है. इसलिए हमें आज एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे. ये हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है. खबरापत्रांत घेऊ एक ल्हानसो विसव. Clumsy, messy, playful bundles of joy, loving us more than even ourselves. Get an insight into the what, why, and how of pets. Separate the truth from the myths. Join us on the one and only show on television dedicated to pets, the Best Friends Forever show, every Sunday at 7 p.m. on DD National. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
दिसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. बिहारांतल्या बक्सर हांगा जाल्ल्या रेल्वे अपघातांत 4 लोकांक मरण जाल्यार 100 लोक जखमी जाल्यात तशेंच 30 लोक गंभीर आसात. जखमी जाल्ल्यांक पटनांतल्या एम्स इस्पितळांत दाखल केल्या. इतल्या मजगतीं भारतीय रेल्वेन मरण आयिल्ल्या दर एका दांतलगांक 10 लाख रुपया अर्थीक मजत जाहीर केल्या. तशेंच जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयाची मजत जाहीर केल्या. बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी मरण आयिल्ल्यांक 4 लाख रुपया जाहीर केल्या आनी जखमी जाल्ल्याच्या वैजकी उपचाराची जबाबदारी सरकार उखलतले अशें सांगलां. सब लोगों ने वहाँ पर काम किया है. 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से लेकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं. आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं. अब बहुत दुखद है उसके लिए जितना भी काम हालांकि है तो उनका घापन है. रेल का मामला है लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक तरह से हम देख लिया है. तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है. उदेंत रेल्वे सुरक्षा आयुक्त हांणी ह्या अपघाता संबंधी चौकशीचे आदेश दिल्यात. ह्या अपघातान एकूण 23 रेल्वेचे डबे रुळावयल्यान घसरल्या. ह्या वाठारांत रेल्वे वाहतूक परत सुरळीत जावपा खातीर युद्ध पांवड्यार यत्न चालू आसा. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हांणी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल्वे दुर्घटनेचेर दुख्ख उक्तायलां. ह्या घडणुके उपरांत भारतीय रेल्वेन तत्परता दाखोवन पिडेस्त लोकांक सुरक्षीत स्थानाचेर हालयल्यात अशें ताणें आपल्या उलोवपांत सांगलें. मदद की है. मैं स्थानीय जनता को, रघुनाथपुर बक्सर के लोगों को और रेल को कोटिशः धन्यवाद देता हूं. उन्होंने रात में पूरी मदद की है और रेल ने तत्परता के साथ सारे पैसेंजर को गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया है. जो घायल हैं उनका इलाज भी और 50,000 रुपये उनके हाथ में सुपुर्द कर दिए गए हैं. और मृतकों 4 में से 10 लाख रुपया देने का अनाउंस नहीं किया है, बल्कि 2 लोगों को सुपुर्द कर दिया है. 2 के अभिभावक आएंगे तो वो लेंगे. मुझे दुख हुआ बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर, जो उन्होंने जिस ढंग से वक्तव्य दिया है, ये मेरा काम नहीं है, ये तो रेल का है, दे देंगे. अरे खैराती मत बांटे नीतीश बाबू. इस्रायल हमास संघर्षाच्या फाटभुंयेर इस्रायलांतल्यान भारतांत परतून येवपाक इत्सूक भारतीय नागरिकांक सोंपें जावचें म्हूण ऑपरेशन अजय सुरू केलां. ऑपरेशन अजय खाला भारतीय नागरिकांक परतून हाडपा खातीर एक चार्टर फ्लायट इस्रायलाच्या तेल अवीव हांगा आयज पावतले अशी माहिती विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिल्या. दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना मंत्रालयाचे म्हणयारे अरिंदम बागची हांणी 230 प्रवाशी ह्या फ्लायटा वरवीं फाल्यां सकाळीं भारतांत पावपाची शक्यता आसा अशें सांगलें. भारत इस्रायलांत उप्राशिल्ल्या परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरून आसा अशी माहिती तांणी दिली. इस्रायलांत आशिल्ल्या सगळ्या भारतीय नागरिकांक भारतीय दुतावासा कडेन नोंदणी करपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. सध्या 18,000 भारतीय नागरीक इस्रायलांत आसात. हातूंत विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आसा अशें तांणी सांगलें. The flight is expected to reach today later in the evening, and then hopefully they'll pick up passengers and come back tomorrow morning. We expect, I think it can carry about 230 odd passengers. That's what we are hoping can fill it up, but depending, look, this number is broad. How many people can get onto a flight is determined by various factors, including what is the flight parameters. So let's say in that range, we were trying to work that out. हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, जो जरूरत पड़ेगा हम वो यूज करेंगे. अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा, हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है. तो अभी के लिए हम अभी चार्टर फ्लाइट देख रहे हैं, पर ये मैं रूल आउट नहीं करूँ. We'll have more flights depending on the demand for them. So at this point, we are trying to address it as per the demands. Our focus right now is to make sure that those Indians who are in Israel are able to come out of Israel, those who want to. I think there are about 18,000 odd Indian citizens. A small percentage of that are Indian students, others are caregivers and other categories of professions. So we are in touch with them.
इतले मजगती आपल्या संकेतथळावयल्यान विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी सरकारान खासा चार्टर फ्लायट तशेंच हेर बांदावळ भारतीय नागरिकां खातीर तयार दवरल्या अशी माहिती दिली। भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकां खातीर 24 वरां मजत वाहिनी चालू दवरल्या। ताका लागून भारतीय नागरिकांनी संयम बाळगून तशेंच घडामोडी विशीं सादूर रावचें असो उलो मारला। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी काल 5व्या वर्सुकी सुरक्षा चर्चेत वांटो घेतलो। ह्या वेळार फ्रांसाचे सैन्य दळ मंत्री सेबेस्तियन लेकर्नू हांचे पॅरिसांत भेट घेवन तांचे वांगडा चर्चा केली। दोनूय मंत्र्यांनी प्रादेशीक परिस्थितीचे मूल्यांकन केले तशेंच दोनूय देशां मजगतीच्या लष्करी संबंधांविशींची चर्चा केली। संरक्षण उद्देगीक सहकार्य वाडोवपाचेरूय तांणी लक्ष केंद्रीत केलें। 2 दिसांच्या युरोपीय भोंवडे वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी फ्रांसाच्या मुखेल रक्षा कंपनीच्या CEO बरोबर चर्चा केली तशेंच भारतीय समुदायाच्या लोकां बरोबर उलोवप केलें। लष्करी मुद्दे सयत स्पेस, सायबर आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या मळार दोनूय देशां मजगतीच्या सहकार्याचेरूय चर्चा जाली। राष्ट्रीय क्रीडा सर्तीची तयारी निमण्या पांवड्यार पावल्या। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हत्वाच्या खेळा मैदानाची पळोवणी केली। आयज पणजेच्या कांपाल खेळा मैदानाची तशेंच मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम ह्या वाठारांत उबारिल्ल्या वेगवेगळ्या साधन सुविधांची पळोवणी केली। 15 ऑक्टोबर मेरेन ह्या वाठारांत उबारिल्ल्या स्पोर्ट्स विलेजीचे काम पुराय जावन 20 तारखेसावन हांगा राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे सामने खेळटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांक दिली। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर गोंयांत खेळ विद्यापीठ स्थापन करपा विशीं कोणूय जर फुडाकार घेता जाल्यार आमी ताका येवकार दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। ग्राउंडाचेर जाता तसो इनॉग्रेशन जर सोडलो म्हणजे तेज्या शिवाय जे सगळे इव्हेंट जावपाचे आहा तितके तशें पळोवंक वचत जाल्यार कांपाल ग्राउंड म्हणजे पणजेच्या ह्या सगळ्या स्विमींग पूल परत आसा तसो जी स्पोर्ट्स सिटी आनी इंडोर पेंजीम मनोहर पर्रीकर स्टेडियम ह्या स्टेडियमाचेर जावपाचें आसा। 22 तारखेच्यान ह्या हेजेर गेमी सुरवात जाता आमच्या पणजेच्या इंडोर स्टेडियमाचेर। ऑलमोस्ट 17 तारखेच्यान बाकीचे सगळे एथलेट्स येवपाक सुरवात जातले। आमी सगळ्यांचे वेलकम करता आनी परत एकदां ओवरऑल रिव्यू घेवपाक मेन पणजेंतली स्पोर्ट्स सिटी ही कांपाल ग्राउंडाचेर जातली आनी हे सगळें जाता आसतना त्या खातीर एक एंटरटेनमेंट सेक्शन होय बी ह्या स्पोर्ट्स सिटीच्या मदीं उरतलो जेणे करून सांजचे एंटरटेनमेंटचे कार्यक्रमूय बी त्या मदीं चालू उरतले। असा समिस्तर गोंयकारांनी स्पोर्ट्स सिटीक विजीट करपा खातीर सादर ह्या पणजेंतल्या कांपाल ग्राउंड ते इव्हेंट आनी बाकीची स्पोर्ट्स सिटी पळोवपा खातीर जावन येवचे भुरग्यां खातीर खरोखरच ही एक बरी संद आसा तांच्यांनी हो हांगासर विजीट करून पळोवपाक। नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत एखादी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी गोंयांत येवची अशी म्हाजी स्वता इच्छा आसा कारण स्पोर्ट्सान करियर करपी खूब जाण भुरग्यांक इट इज नॉट ओनली द BPEd एंड MPEd देर आर जस्ट सो मेनी डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सीस इन स्पोर्ट्स। हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींनी बी युथाक स्पोर्ट्सान करियर करपाक जाय हें आव्हान केलां आनी तें कन्सिडर करून जर गोंयांत कोण अशा पद्दतीन स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी सेटअप करता आसत जाल्यार हांव वेलकम करता। सो ताच्या खातीर वॉट एवर द कॉपरेशन सपोर्ट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान जाय ताका मेळटलो आनी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी जर सेटअप केले आसत जाल्यार नॅशनली आनी इंटरनॅशनली लोक जे आसा पळय स्पोर्ट्स डिप्लोमा डिग्री घेवपा खातीर हांगासर येतले। वीज खात्याच्या येणावळीन 20% वाढ जाल्ल्याची माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या। वीज दरान वाड करिनासतना फकत वसुली वरवीं ही येणावळीन वाड जाल्ल्याची माहिती तांणी दिल्या। येता त्या मार्च 2024 मेरेन 400 कोटीची येणावळ राज्याचे तिजोरीन भर घालतली अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। दरवाड आमी करूं ना जे आमकां थंयच्यान कितें येता पळय पयशे 15-20 करचेच आमी दरवाड करूं ना आसतना आमी फंड्स तयार केले आनी फंड्स घेतले दरवाड करनासतना म्हणजे आमी रिकवरी बरी केल्या आनी आमचो रेवन्यू वाडलो। सादारण म्हाजे म्हायती प्रमाणे मार्च पर्यंत 400 कोटी म्हणून एक्स्ट्रा आसतले म्हजो अदमास आसा आतां ताचेर उलोवन काय फायदो। आतांच्या अदमासा प्रमाणे आमी त्या लेवलार एक्स्ट्रा रेवन्यू विदाउट इनक्रिजींग द टॅरीफ आनी टॅरीफ वाडले जाल्यार मागीर आनी वाडटले। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी जारी केल्ल्या भौशीक सुचोवणे वरवीं दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सांगे तालुक्यांतल्या रिवणा गांवांत पळोवणी केल्ल्या जागेचो वापर तांत्रीक शिक्षण संचालनालय IIT गोवा कॅम्पस स्थापन करपा खातीर वापर करतले अशें कळयलां।
खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसं विसव. ಮರಾಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಕುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಣಮೈ ಮಾಟಿ ಮಚೆ ಪಂಜಣಿಯ ಹೀರಾ ಜೇ ಮೆದಂ के याला देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारतीय नौदळाची वर्सुकी संयुक्त कवायत चक्रावत 2023 वास्को जेटीचेर आयोजीत केल्ली. ही कार्यावळ 9 ते 11 ऑक्टोबर मजगती आयोजीत जाल्ली. ह्या कवायतीन वेगवेगळ्या राष्ट्रीय संस्थांनी वांटो घेतिल्लो. हातूंत राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण, NDRF, भारतीय सैन्यदळ, नौदळ, हवाई दळ, भारतीय हवामान खाते, राज्य उजो पालोवपी दळ, DRDO, फिक्की सारकिल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. तशेंच कोमोरोस, मडगास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोझांबिक, सिशल्स, श्रीलंका आणि तंझानिया ह्या 8 इश्ट देशाच्या प्रतिनिधींनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. वेगवेगळ्या सैमीक आपदा वेळार आपत्कालीन यंत्रणेच्या जापसालदारके विशीं ह्या वेळार कवायतीचें प्रदर्शन जालें. तशेंच फिक्कीन एका उद्देगीक प्रदर्शनाचें ह्या वेळार आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळी वरवीं वेगवेगळ्या संस्थां मदीं समन्वय अदीक घटमूट करपा विशीं चर्चा जाल्ल्याचें गोंय वाठाराचे फ्लॅग ऑफिसर रियर एडमिरल अजय दी थियोफिलस हांणी सांगलें. In situations of calamity, whilst the armed forces and other agencies like NDRF, SDRF and several other state and central agencies can develop in-house expertise, the most important aspect of any HADR operation is coordination amongst the various stakeholders. We therefore need to have working level meetings between various agencies in the state of Goa to streamline our SOPs and guidelines and know exactly how the most effective HADR response can be orchestrated for the state in case of a disaster. Coordination is the key for several reasons. This edition of AJHE 23 has brought out several HADR agencies together at Goa. We know each other by name and face. I am certain that we will use this exercise as a springboard to streamline the HADR response actions and issues expedited. And I am glad that we had a lot of participation and a lot of questions, a lot of answers and a lot of issues were resolved. And I think this is the first step towards us ensuring better response during any disaster. केंद्राच्या भाजपा सरकारान बायलां संसदेचे सशक्तीकरण तशेंच प्रोत्साहन वाडलें. प्रधानमंत्र्याच्या नेतृत्वान बायलां संसदेची भागीदारी वाडल्या. शमिका रवी हांच्या लेखान महिला संसद कशा तरेन लोकतंत्राक जिवंत करता, भलायकी, शिक्षण ह्या सारक्या महत्वपूर्ण क्षेत्रांनी लक्ष केंद्रीत करता हाचो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या ट्विट संदेशान केला. सरकाराच्या येवजण्यांक लागून बायलांक सशक्त जावपाक मजत जाता. हरियाणाच्या कर्नालान बायलां येवजणेचो लाभ घेवन आत्मनिर्भर जाल्यात. डेअरी सेक्टर, LED ह्या सारक्या क्षेत्रांनी ती काम करून आपली वळख निर्माण करता. जाणून घेऊया तांची मतां. कि आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं थी. उस टाइम पे हमारे पास कोई रोजगार नहीं था. थोड़ा GLG में हमने LED बल्ब की ट्रेनिंग ली दहा गाँव में. तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे अंदर ये इच्छा जाहिर हुई कि मैं खुद का काम शुरू करूँ LED बल्ब का. तो उसमें हमने ट्रेनिंग लेने के बाद अपने खुद का एक ग्रुप बनाया. ग्रुप बनाने के बाद हमने LED बल्ब बनाने का काम शुरू किया. PNB बैंक ने हमें 3 लाख का लोन दे दिया.
वो 3 लाख के लोन में हमने छोटे मोटे अपने काम धंधे स्टार्ट किए, जैसे पशुपालन वगैरह। तो फिर सर हमने जैसे फिर उसके बाद हमने ये लोन पे करने का दोबारा से हमारा 5 लाख का लोन सेंक्शन हुआ। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अब हम अपना खर्चा अपने बच्चों को पाल सकते हैं आराम से किसी के ऊपर। अब हम पहले प्राइवेट लोन मिलते थे, ब्याज ज़्यादा मिलता था उनसे, अब हम इससे खुश हैं, हमारा उनसे पैंडा छूट गया और हम सरकार से 1 रुपये ब्याज पे हमको पैसा मिलता है। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी INFच्या नीतीगत प्राथमिकता या विशयाचेर आदारिल्ल्या चर्चेन वांटो घेतलो। ह्या वेळार आयोजीत बसकेंत तांणी अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांबरोबर चर्चा केली। उपरांत तांणी फ्रांसाचे अर्थमंत्री ब्रुनो ले माय हांचे बरोबर बसका केली। ह्या वेळार फ्रांसाच्या अर्थमंत्र्यांनी भारताच्या फुडारपणाखाला आयोजीत G20 परिशदेच्या यशस्वी आयोजनाची तुस्त केली। ह्या वेळार दोनूय गटांनी अर्थीक मळार वेगवेगळ्या आव्हानांक तोंड दिवपाविशीं वेगवेगळ्या सुचोवण्यांचेर चर्चा केली। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वर्ल्ड बँकेचे मुखेली अजय बंगा हांचे बरोबर चर्चा केली। ह्या वेळार तांणी भारताच्या विकास प्राथमिकता तशेंच संवसारीक मळार वेगवेगळ्या आव्हानांविशीं चर्चा केली। ह्या भेटे वेळार मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मोरोक्कोचे अर्थमंत्री नादिया फतेलाव हांचे बरोबर चर्चा केली। तशेंच मोरोक्कोन आयोजीत एका परिशदेन वांटो घेवन भारत जलवायू परिवर्तनाविशीं बरें काम करता हाचेर तांणी भर दिलो। रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023चे उक्तावण केले। ही कार्यावळ 15 ऑक्टोबर ते 20 नोव्हेंबर मेरेन पुराय देशभर आयोजीत जातली। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री गडकरी हांणी हो उद्देग लाखांनी लोकांक रोजगार दिता आनी निर्याती वरवीं राष्ट्राचो विकास जावपाक योगदान दिता अशें तांणी सांगलें। ये इंडस्ट्री हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के देती है और दूसरी ये कि GST के माध्यम से राज्य सरकार और भारत सरकार को बहुत रेवेन्यू भी देती है और विशेष रूप से एक्सपोर्ट करके हमारे देश को ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करती है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ICC क्रिकेट सर्तीन आयज 5 फावट संवसारीक करंड जैतिवंत ऑस्ट्रेलियाचो पंगड दक्षिण आफ्रिके आड खेळटा। ऑस्ट्रेलियान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। निमणी म्हायती मेळिल्ली तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन पयली फलंदाजी करतना 50 षटकांनी 7 गडी वगडावन तेंच्यो 11 धांवड्यो केल्यो। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। उत्तराखंडांतल्या पिथोरीगड हांगा प्रधानमंत्र्यांनी 4200 कोटी रुपयाच्या येवजण्यांचो बसयलो बुन्यादी फातर। आदी कैलाश तशेंच पार्वती कुंड श्रद्धास्थानाचें घेतलें दर्शन। भारत आपल्या तरणाट्यांक शिक्षण आणि कुशळटाये वरवीं नव्या संधीचो लाभ घेवपाक करता तयार। कौशल दीक्षांत सुवाळ्यान आभासी प्रणाली वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें उलोवप। इस्रायलांतल्यान भारतीयांक परत हाडपा खातीर एक चार्टर फ्लायट आयज रातीं पावतले तेल अवीव। विदेश वेव्हार मंत्रालयाची इस्रायलांतल्या भारतीयांक दूतावासांत नोंदणी करपाचो मारलो उलो। राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यांनी कांपा स्पोर्ट्स विलेज आनी हेर साधन सुविधाची केली पळोवणी। 15 ऑक्टोबर मेरेन तयारी पुराय जावपाची उक्तायली आस्त। वीज खात्याच्या येणावळीन 20% वाड। वीज दर वाडयनासतना फकत वसुली वरवीं वाड जाल्ल्याची वीज मंत्र्यांचो दावो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।